जे भशेन आमी अनाउन्स केल्लें की 26 जानेवारीक आमी अनाउन्स केल्लें की गव्हर्मेंट इंटरवेंशन फॉर प्रायस कंट्रोल ही स्कीम आमी इम्प्लिमेंट करतले 1 फेब्रुवारी. त्या भशेन 1 फेब्रुवारीच्यान आमी ही स्कीम सुरवात केली. तुम्ही म्हणटले की फक्त फातोर्डेच्यान कित्याक काय, फातोर्डेच्यानूच जावना, पणजेच्यान मुख्यमंत्री नाजाल्यार RDA मिनिस्टर जे सांगता आतांच हे टायमाचेर ताणें थंय केले आसतले. आज 10 ते 15 हजार नाल प्रोक्युअर केल्ले हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन हे सगळ्या आउटलेटांक सप्लाय जावपाक सुरवात जाल्ली. 2 ते 3 दिसांनी सगळ्या गोंयकारांक हॉर्टिकल्चर आउटलेटांक नाजाल्यार गोवा बागायतदार हे 3 कॅटेगरीचे नाल म्हळ्यार 250 बोटलीचे, 180 बोटलीचे आणि 120 बोटलीचे हे 3 नाल फ्रॉम 15 रुपीज टू 20 रुपीज म्हळ्यार 15, 18 आणि 20 अशे 3 रेटींनी सगळ्या गोंयकारांक अवेलेबल जातले. ही डिस्ट्रिब्युशनाची क्रायटेरिया अशी आहा की 15 नाल्ला वयर एक मनीस घेवंक शकता. 15 फॉर फोर्टनायट. हांवें म्हणिल्लें की एक फॅमिलीक एक नाल्ल लागता गोंयांत दिसाक. सो इन किपींग विथ दॅट वी आर गिवींग 15 पर फोर्टनायट. आनीक LPGचें कार्ड तें आमी वापरतात. हें कार्ड हॉर्टिकल्चर आउटलेटाचेरूय एप्लिकेबल आसतलें आनीक बागायतदारांनूय तेंच एप्लिकेबल आसतलें. हें रेप्लिकेट करूंक मेळचें न्ही, तातूंत ब्लॅक मार्केटार नाल्ल वचचें न्ही म्हणून हें LPG पिक्चरान हाडिल्लें आहा. म्हाका दिसता आमी स्कीम तशी फूल प्रूफ केल्ली आहा. सप्लाय आमी घेत आहात सोर्सींग थ्रू ट्रेडर्स. गोंयच्या भाटकारांकूय प्रेस मेळचो हाजेंय आमी कुयदाद घेतिल्ली आहा. एंड वी वील एन्श्योर दॅट द गोवन फार्मर एज वेल एज द गोवन पब्लीक gets the best deal. Get it from wherever, and we are going to buy it from the trader. I was trying to cut out the trader and go and buy it from there. Congress had a problem. Congress may be having problem from the time of liberation tigers. Then problem astalo. So Congress is also problem. Finally, we are in a democracy. Everybody has a right to opinion. Congress activists, especially the Mahila Congress activists, have sought clarifications about this scheme. So that is why I have made it. I have elaborated in detail as to what this scheme is all about. I would want them to come and buy the coconuts also. But it should not only be seen that it was done as a token gesture. There is actually a coconut shortage. We accept there is a coconut shortage. It is not out of a particular political party or a particular government. It is because of systemic issues that are involved. There is huge export of coconut happening at the moment. Export is mainly on account of winters in Russia, Germany, where it is going for cosmetic purposes.